सगळ्यांक तुमकां हांव बरो दिसत्यो आनी आयचे मिसाची भेटेन सगळ्यांक तुमकां माय मोगाचो येवकार. ही आयची मिसाची भेट भेटयता सोंपून गेल्ल्या साल्वादोर पॉल सिकेरा हाच्या ओतम्या पासत आनी दुसरें दिसा आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या जुजे गामा हाच्या ओतम्या पासत. देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया. आमची जण एकल्याची मागणी जी कोण बरी नात तांचे पासत तशेंच आमच्या जण एकल्या पासत आनी आमच्या गोराब्यां पासत आमच्या राज्या पासत आनी आमच्या देशा पासत आमी ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. मागुया खेरीत भाशेन मणिपूरच्या स्टेटा पासत थंय जे आजून पासून इतले दीस जी झगडी चालू आसा ती बंद जावपाक तांचे मदें शांती येवपाक आनी मणिपूरच्या लोकां मदें जितलीं जाणां कश्टवतात तांकां सगळ्यांक देवान आपणाच्या गोपान घट धरूंक तांचे पासत मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचो सर्गीचो बाप सुपूर्ण तशें तुमी सुपूर्ण जावं तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात. आमी दिसपोटी आमचेच पासत मागता पूण जायते फावटी आमच्या दुस्माना पासत मागूंक आजेसो आमकां आपयता. तर दर दिसाक बोगसण्याची हातयार आमी जावं की आमी सान कोतकोत्यान कुरपा आनी बोड मागून घेवया आनी पवित्र रितीन फावो ती पुरी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांची दूख धरून देवान एकामेका लागीं बोगसणे मागून म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारणान बरें सुरून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोड अपराध. हे पासत भाग्यून सदांच सांकवार मरे सगळ्या दोतोरांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना. सर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सुम्या काकूट कोर, क्रिस्ता काकूट कोर, सुम्या काकूट कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा तूंच आमचो बरवंसो आनी आमचें बोड. आमी इतली वसोक की तुजे विणे आमच्यान कांयच करूं नवचो. सगळ्या काळजान आनी सर्व करण्यांनी तुज्या आज्ञा पाळूंक सदांच आमकां तुजो आदार दी. ही आमी विनोदी करून मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजूच चलयता सासणाच्या सासणांक. भाग्यवंत पावलून कोरिंतकारांक बरयलेलें दुसरे चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, मासेदोनियेच्या पवित्र सोबांक देवान कृपा दिल्या तिची खबर तुमकां सांगता. व्हडा कोश्टां दोगडांनी तांची परिक्षा जातूच तांचो भरपूर संतोश आनी भोव व्हड दुर्बलकाय बरोवन ओत्ता तसल्या उदारपणाची भांडारां जावंक पावलीं. कित्याक आपले कुवेती प्रमाणे आनी कुवेती भायर पर्यान आपकुशेन येरां पवित्र केल्ल्या भक्तांक मोजत दिवचें भाग आपणाक दी म्हूण त्यो सोबा आमचे कडेन प्रार्थून मागताल्यो. त्या भायर तांणी आपलें जिवीत सुम्याक समर्पिलें आनी देवा काल आमकांय समर्पून दिलें. खरें म्हणल्यार इतल्याक आमी रावो नासल्यांव. ह्या पासत हें उदार काळजाचें काम आपणें तुमचे मदें सुरू केल्लें तशेंच तें तोडीक पावय म्हूण आमी तिता कडेन प्रार्थना.
जशी तुमी सगल्यांक पयलीं मुणगे भावार्थांत उलोवपाचे हुशारकायेन जाणवायेन सगल्या जतनायेंत आनी आमी तुमकां आनी तुमी आमकां दाखयल्ल्या प्रिती मोगांत तशींच ह्याय उदार काळजाच्या कामांत पयलीं जायात. हांव तुमकां एक हुकूम दिना पूण हेरांचें उदारपण तुमकां दाखोवंक तुमचो प्रिती मोग फकत कोसाक लावंक सोदतां. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचें उदारपण तुमी बरीं वळखतात. ताचे दुर्बलकाये वरवीं तुमी ग्रेस्त जावचे खातीर तो ग्रेस्त जावन तुमचे पासत दुर्बळ जालो. सर्वेस्पर देवाचें उतर आमचो जबाब जावन दी. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सगळीं म्हणुया, आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. जीव आसो सोर सर्वेस्पराची वाखाणणी करतलो. सगळे म्हजे जिणेंत म्हज्या देवाक गितां गायतलो. जबाब, आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. जाचो आस्कारी जाकोबाचो देव, जो कोण सर्वेस्परा आपल्या देवाचेर विस्वास ठेवता तो मनीस बागी. त्याच देवान रोसला स्वर्ग आनी प्रितूम, दर्या आनी दर्यांत आसात तें सगलें. जबाब, आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्पर सदांच खऱ्या उतराचो. दुमाळो भोगतोल्या खातीर तो नीत करता. बुकेल्ल्यांक तो गिरास दिता. कैद्यांच्यो सांकली सर्वेस्पर तोडून उडयता. जबाब, आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्पर कुर्द्यांचे दोळे उगडटा. बागोवलोल्यांक नीत उबीं करता. सर्वेस्पर पोरक्यांक राखता. अनाथ भुरग्यांक आनी विधवांक सांबाळटा. जबाब, आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. उद्गार. सोमी मुट्टा. एक नवी आज्ञा तुमकां दिता. हांवें तुमचो मोग केला तसोच तुमी एकामेकाचो मोग करात. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora. Sorbespo तुमचे सवे आसूं. मातेबा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुज्या पेल्याचो मोग करतलोय आनी तुज्या दुस्मानाचो द्वेस धरतलोय अशें आदीं सांगलोलें तुमी आयकलां. पूण हांव तुमकां सांगतां, तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात आनी तुमकां पिडापीड दितोल्या पासत मागात. ह्या परी तुमी तुमच्या सुर्गीच्या बापाचीं भुरगीं जातल्यात, कित्याक तो आपलो सुर्या वायट तशेंच बऱ्या मनशांचेर उदेसो करता आनी आपलो पावस प्रमाणीक तशें फोटकिऱ्या मनशांचेर घालता. तुमचो मोग करतल्यांचोच तुमी मोग करशात जाल्यार तुमकां कसली मजुरी फावो. तर तोड्रेकार तशेंच करतात की ना, आनी तुमच्या भावा भयणाकूच तुमी सलाम करशात जाल्यार दुसऱ्यां परस चड तुमी कितें करतात. ओन बाबार्थी लेगून अशें करतात की ना. म्हणटूच
जसो तुमचो सुर्गीचो बाप सुपूर्ण तशीच तुमी सुपूर्ण जावंक जाय. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मुगार बाबा भयणीनो, जसो तुमचो बाप सुर्गी आमी सुपूर्ण जावंक जेजू आज आमकां दुस्मानाचो मोग करूंक आव्हान दिता आनी उलो मारता. खंयच्याच धर्मा मदें बाबा भयणीनो देव आमचो अदीक सुपूर्ण मोग करता अशें शिकयतात. पूण धर्मांनी हेरा धर्मांनी दुस्मानाचो मोग करचो आनी तांकां भोगसवणी दिवचें हें खंयच्याच धर्मांत ना. पूण आमच्या धर्मांत आसा की पोल्याक पोलो आनी दुसरो तुजेर आड उलयता जाल्यार ताका तुवें भोगसवणी दिवचें अशी शिकवण आसा. जायते भाव शिकवण आमकां मानून घेवंक आमकां अवघड, कित्याक संवसारी चाली उरफाट्यो, संवसारी चाली मोजेसाच्या शास्त्र दोळ्याक दोळो आनी दांताक दांत अशें आदल्या पुस्तकांत बरयलां ते भाशेन ती चलतात. पूण जेजू आमकां भोगसवण्याची हात्यारां जावंक उलो करता. एके भाशेन बाप जो सुपूर्ण, जो आमचो इतलो मोग करता, बाप जो आमकां साणिना, बाप जो आपल्या पुताक आमचे पासत पाठयता, बाप जो भोगसवणी दिवंक आमकां सदां राजी आसता, ताचे सारके आमी जावंक दर दिसाक प्रयत्न करूंक गरज. पवित्र आत्मो आमकां ही शक्ती दिता म्हूण जेजू भासायता. तुमी पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान भरून तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात. जसो तुमचो बाप सुपूर्ण तसो तुमी जावंक वावरात. आमी जावंक जायते फावटी प्रयत्न करता तेन्ना घडीक आमी अर्दे वाटेक पावत, घडीक थोडे तरी आमचे भितर रिगून आमी सुपूर्ण जावंक पावतल्यात. हें आश्वासन जेजू आमकां दिता. आनी कांय बरी भाव भयणीनो, जेजू आमकां सोर कोत्ता. हेर मनीसूय तशेंच करतात न्हू. तुमीच तर दुसऱ्या भाशेन जाली जाल्यार कसली मनशां तुमी. सुर्या सगल्याचेरूच उदेता, सगल्याचेरूच सुर्या उदोवन आपलो प्रकाश घालता. ते भाशेन तुमचो सुर्गीचो बाप पावस सगल्यांचेरूच पडटा, बरे आनी वायटूय मनशांचेर. म्हणटकूच तुमचो मोग करतल्यांचोच तुमी मोग केलो जाल्यार कसली मजुरी तुमकां मेळटली. If you love only those who love you, if you show concern only to those who have been helpful to you, what reward you have in heaven. म्हणटच भाव भयणीनो, आमच्या जिवितान अदीक आनी अदीक आमी जो आमकां पिडापीड करता, आमकां भायरायता, जो आमचेर आड गाराणें घालता, आड उलयता, जो आमकां किकोंत करता, आमचे दुस्मान कशे जियेतात, तांचो मोग करूंक जेजू मात. आनी काय बरें म्हणटा, तरलकारूय अशेंच करतात. तुमी तुमच्या भावा भयणांक सालाम करशात जाल्यार दुसऱ्या परस तुमचे आनी तांचे मदें कितें अंतर आसा. म्हणटकूच ओन भावार्थी अशेंच करतात. पूण तुमी भावार्थी जावन तुमी म्हजी फाटलाव धरून अदीक खालती जायात. देवा मुखार गर्व घेवन येनाकात. तुमच्या भावाक भोगसवणी दिवंक वावरात. तुमी सुपूर्ण जातल्यात, जरी तर तुमी ही वस्त केली जाल्यार. खालतीकायेन आमकां कृपा मागुया. अदीक आमच्या दुस्मानाक भोगसूंक, अदीक आमी ल्हानवीक जावन आमच्या भावा पासत मागणी करूं. हीच कृपा आमकां मागून घेवया. काळोख घेवया. C24 पेज नंबर 38. C24. Naya
मोशा भाव बिलिंदे मोशेन तुमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलेच हांव म्हूण मागात. हे तुमच्या वागणुकीत आमच्या न्याय पवित्र सुभिक्षा बाबा सगळे मानून देवा आमच्या बापा तुजे मुखार ही देणी आमी हाडून दवरता तांचे वरवीं आमचे कुडीचो जीव तूं सांबाळटाय आनी ती संस्कारून आमच्या आत्म्याक नवो जीव दिताय. तर कुडी आत्म्याच्या पोसणाक गरजेचें जेवण खाण सदांच आमकां फावो कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सगळे आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारान सासणाचे देवा सर कडेन सोद थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आमचे दिन वासणेची तुका कसलीच गरज ना. तरी तुका आमी दिनवासता जाल्यार हेंय तुजेंच आमकां आनीक एक देणें. आमच्या दिनवासणेच्या प्रार्थना तुजी वडवीक बिलकूल चडना. तरी असलें प्रार्थना करून क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमीच तुजे कृपेन वाडत वेता. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दलबार तुका मान मोबान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. पवित्र 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 सर्वेस्पोर तूं सर्ग आनी संवसार पडल्या तुज्या वैभवान उंचसर्गी तुका सय सय सर्वेस्पराची नांवे येता ताका सय उंचसर्गी तुका सय सय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ते आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. पोस्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो. हो तुमी सोमेज घेयात आनी खायात. ही मोची कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियात. ही मोशा रोगताची कास नव्या आनी सासरी कोराची हें रगत पातकांचे बोगसोने मेरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोतलें हें मोशा उगडासा कुराक. बाबार्थाचो गुड परगोटुया तुझ्या कुसा बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्ती फुडें उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सरभणेची कास तुका समर्पिता. तुजी मुखार येवं आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत जाल्यार आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलिप नेरे आमचे गवणी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तां तुजें पोरजोरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची ही वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती तिचो पती भाग्यून ससे भाग्येन धर्मता आनी सर काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू तांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक
आमच्या सुरुंडराची आज्ञा मनान धरून जेसून शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या चे नांव पवित्र जावं, शरा सामकायू तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तुशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तारणींत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां सर्वेस्परासूर वायटांतले आमकां निवार दया करून जिवितांत सबोसकाय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरोवशान उतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकृती सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सौम्य जेजू क्रिस्ता तुवें धर्मतांगणे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दिसगा जी खुशी परमान तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ जी येताय राजवूत चलयताय सासनाच्या ससनांक. सौम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिरी संवसाराची पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिरे तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शिरे तूं संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटा ती शेलीच्या जेवणाक पयल्यान ती सगली आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजी भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमया खातीर मागणें. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. तुझे
प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, तुज्या हातांतले आमी घेतलां ते जेजूच्या कुडी रोगताचें जेवण, तुजे सोबे आमच्या एकवटाची खुणा. ह्या जेवणा वरवीं तुजे पवित्र सोबेन काळजा मनाचो एकवट दिसान दीस वाडूय. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. फाल्यां बुधवार, फाल्यां सांजे 7 वरांचेर पवित्र संस्काराची बसून. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सगळे आसूं. आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार कायम घेवया. E12 पेज नंबर 84. E12.